गोंयांत विधानसभा वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर दर एक पक्ष गोंयकारांक विविध आश्वासनां दिवपाक लागल्यात। रेव्होल्युशनरी गोवन्सान ब्रेस्तारा आपले तिसरे आश्वासन गोंयच्या जनते मुखार मांडले। राज्यांत आमचे सरकार येतकर सरकारी नोकऱ्यो फक्त मूळ गोंयकारांकच दितले, तशेंच ह्यो नोकऱ्यो गोंयकारांक फुकट दितले म्हूण आर्जीन आश्वासन दिलां। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्रत्येक राजकारण्याक प्रत्येक पॉलिटिशनाक आमचे गोंयचे भुरगे आमचे तरणाटे त्यांच्या पायाकडे येयल्ले जाय, त्यांच्या पायार नाक घासलेले जाय, त्यांच्या घरा फावटी मारलेले जाय, त्यांच्या ऑफिसान येवन त्यांच्याकडे भीक मागलेली जाय। ही सिस्टम चेंज करपाक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रोग्रेसिव्ह माइंड घेवन डिफरंट ब्रेन्स एकठांय करून आमची जे लेट्स रिबिल्ड गोवा आम्ही जो वेबसाइट लॉन्च केली त्याच्या वयल्यान जी सजेशन्स आमकां आयली ती सगळी कंपाइल करून आयज आमी तुमच्या फुड्यान आमची थर्ड प्रॉमिस दवरता। आमची फर्स्ट प्रॉमिस असली पोगो बिल आणि त्याचे आमचे जे डिमांड्स आसले ते प्रॉमिसीस कमिटमेंट, सेकंड आसले आमचे लँड प्रॉमिसीस आणि आयज थर्ड जे आता आमचे भितर गव्हर्नमेंट जॉबाचे रिक्रुटमेंट आणि ट्रेनिंग। सो भितर पयलो जो आमचो पॉइंट आसा फ्री गव्हर्नमेंट जॉब फॉर एस्पायरिंग गोवन यूथ। आयज जे गोंयकारांक जॉबाक लागून पैसे दिवचे पडटा, शिक्षणाक तो भुरगो पैसे घालता, प्रत्येक गजालीक तो ट्युशनाक पैसे घालता, कोचिंग क्लासीसाक तो पैसे घालता, तो पास आउट जाता आणि तेका गव्हर्नमेंट जॉब जर जाय जाल्यार तेका पैसे मेजचे पडटा। सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां फर्स्ट प्रॉमिस करता आमची आयची, ती म्हटल्यार फ्री गव्हर्नमेंट जॉब फॉर ऑल एस्पायरिंग यूथ। म्हणजे जे भुरगे अप्लाय करतले, जे मेरिट लिस्टान येतले, जितले रिक्वायरमेंट आसतले आणि प्रत्येक जॉब जो गव्हर्नमेंट वयतलो नाजाल्यार जो गव्हर्नमेंट जॉब भुरग्याक मेळटलो तो फ्री आसतलो। खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच गोंयकाराक गव्हर्नमेंट जॉबाक लागून खंयच्या आमदाराच्या पांयाकडे वयचे पडचे ना आणि पैसे मेजचे पडचे ना। नंबर 2, तुम्ही सगळे जाणा आसतले गोवा गव्हर्नमेंटान 2019 स्टाफ सिलेक्शन कमिटी बिल काडलेले। ते स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन तेंच्यांनी जॉब कशे रिक्रूट जावपाक जाय, आमदारांकडे कशी पावर आसची ना, हे सगळे ते स्टाफ सिलेक्शन कमिटीन तेंच्यांनी घातलेले। जॉब ट्रान्सपरंट बीन कशे वचपाक जाय हे फक्त कागदाचेर तेंच्यांनी दवरले। 2 वर्सां हे बिल तेंच्यांनी पेंडिंग दवरले। स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचे ऑफिस पासून ओपन करूंक ना, स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या अंडर तेंच्यांनी जॉब रिक्रूट पासून करूंक ना, रिक्रुटमेंट पासून करूंक ना। आणि 2021 तेंच्यांनी अमेंडमेंट हाडले, तेंच्यांनी कायदो बदललो। सो भितर आमी सेकंड आमची जी प्रॉमिस आसा तेतून आमी गोंयकारांक प्रॉमिस करता की जी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इतलो टाइम बंद आसली, ज्याच्या अंडर अजून मेरेन रिक्रुटमेंट जावंक ना, सो 3 महिन्या भितर आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करतले, ते ऑफिस चालू करतले आणि जे रिक्रुटमेंट आमचे जातले एव्हरी रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या थ्रू जातले, जे ट्रान्सपरंट आसतले आणि फेअर आसतले। आणि नंबर 3, जो तेंच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचो जो बिल एक्ट आसा त्या एक्टान जो तेंच्यांनी अमेंडमेंट केल्लो सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 ते म्हणटा की गव्हर्नमेंट जाय जाल्यार गव्हर्नमेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जे आसा ती बायपास करून जॉब्स डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते काडपाक शकता आणि डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते रिक्रुटमेंट करपाक शकता। म्हणून जे आमकां दिसता इलेक्शन इयराक, इलेक्शनाच्या टायमाचेर ह्या लास्ट 3-4 म्हयन्यांत तेंकां आपले भुरगे थंय भरपाक जाय आसले, पयसो करपाक जाय आसले गोंयच्या भुरग्यांच्या जॉबाच्या नांवान, भुरग्यांच्या टॅलंटाच्या नांवान, आणि ते करपाक तेंच्यांनी हे सब सेक्शन 8 सेक्शन 7 तेंच्यांनी हाडले। आणि त्याच्याच अंडर आता जे रिक्रुटमेंट जाता तेंच्यांनी जे केला ते रिक्रुटमेंट हे सब सेक्शनाच्या अंडर ते करून घेता। सो ते जे सब सेक्शन आसा पळय ते सब सेक्शन कॅन्सल करपाचे, ते सब सेक्शन काढून उडोवपाचे आमी गोंयकारांक प्रॉमिस करता। सो खंयचो भुरगो खरोच टॅलंटेड आसा तोच भुरगो तो क्वेश्चन आन्सर करून मेरिट लिस्टार येवपाक शकतलो। अशें जावचें ना की त्याच्या घरा पेपर पावला तोच पेपर त्याच्या हातीन पडला तो थंय बरयता, ही सेटिंगां थंय जावपाची ना। आमच्या जॉबांचे ऑप्शन जावपाक आमी दिवचे ना, आमच्या जॉबांचे ऑप्शन आमी करचे ना आणि आमच्या भुरग्यांचे फ्युचराचे आणि त्यांच्या टॅलंटाचे ऑप्शन लिलाव आमी केन्नाच करपाक दिवचे ना कोणाक, आणि आमी जेन्ना सरकारान येतले तेन्ना आमी करचे ना।